आमची मुख्या फावोकोना फावोनास्ताना फुक्या मोका देवानांका एकठांय केल्या फावोनास्ताना फुक्या मोका देवानांका एकठांय केल्या Ciuto canar poro dalla cifo con uzzuro Tasciayaka cirikuce asti absolutoro Tasciayaka cirikuce asti absolutoro सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आज आसोय ह्या सॅक्टरांतलीं भावा भयणां ह्या मिसाच्या बलिदानान किरीत भाशेन सगळीं मांडावळ सांबाळटात आनी आपल्या कुटुंबा खातीर मागूंक लायतात. ज्यो समुदायो आसात त्यो जावन आसात फादर आग्नेस समुदाय, सेंट मॅरी मॅगडलेन समुदाय ग्रीन व्हॅली, सेंट बार्थोलोमेव समुदाय आनी सेंट इग्नेशियस दे लॉयला. ह्यो सगल्यो समुदायो खिरीत भाशेन आपल्या कुटुंबा खातीर मागूंक लायतात. देवान तांच्या भुरग्यां बाळांचेर आशिर्वाद घालून बरे तरेन तांकां सायबीण मायेचे मजतीन सांबाळप म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज आवडेता. मारयेच्या मोगान तिका मान दिवंक आमी एकठांय जाल्या. आयज नोवेनाचो विशय दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूंक मारये भाशेन जेजूचो पाटलाव करुया. मारये पवित्र सोबेची आवय देवाचें उतर उत्तम तरेन जियेली. देवाचें उतर आपल्या जिविताचो माज करूंक तिणें एक चांट मारली. बेटेचें मोल तिणें उखलून दवरलें. आपले मावशे भयणीक गरज आसली तेन्ना तिचे बेटेक गेली आनी तिच्या सांगाताक रावली. काना गांवांत लग्ना उत्सवाक हाजीर जावन हे बेटे वरवीं हकल न्हवऱ्याची लॉज पयस जावंक ती आदाराची जाली. जेजूचे पुनर्जीवनपणा उपरांत शिसा सांगाता रावून तिणें मागण्यांक वेळ सारूंक ताचो बावाट गोट केलो. आयज ह्या मिसाचे बेटेन वांटो घेतना तिचे भाशेन दुसऱ्याच्या गरजांक पावूंक आमकां आदार दी म्हूण कुरपा मागून घेवया. आनी बाबा भयणीनो, मारयेन आपल्या जिवितान सदांच गोरजिवंतांच्या आदाराक आपलें पावल मारलें. गोरजिवंतांक आदार दिवंक तिणें तांकां खुशाल केली आनी देवाक महिमा फावो केली. आज गोरजिवंतांक आदार दिवंक तुका आनी म्हाका देव आमंत्रण करता. जावं आमच्या कुटुंबान, जावं आमच्या समुदायान, जावं आमच्या समाजान आमकां सगल्यांक तोच देव आपयता. जायते फावटी आमी आमच्याच कुटुंबान गरज आसा थंय पावना. आमच्या समुदायांनी आमी सारकींच बाबा भयणीनो अनुपकारी जाल्या. आमच्या समाजान गरजेक आसा तांकां आमी दोळे धांकल्यात. हे वेळार आमचे चुकीचे बोगसणे मागुया. सगळीं हात जोडून बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळीं हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यूस सदांच सांग वारमरे सगळ्या दुदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्य
Sobianca Kuku Krista Kakuku Krista Kakuku Krista Kakuku Sobianca Kuku Sobianca Kuku Sobianca Kuku प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा बो बाग्योन तांकवार मारीक आमी आज भुक्तीन वंदिता जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशीच आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन भर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता राजूच चलयता सासनाच्या सासनांक भाग्योन जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप म्हज्या भावा भयणीनो म्हाका भावार्थ आसा अशें कोण एकलो म्हणत पूण कोरण्यांनी तो आपलो भावार्थ दाखयना जाल्यार कित्याक उपकारत हो भावार्थ ताका तारण दिवंक शकता एक भाव वो भयण वेंगली भोंवतात आनी तांकां दिसपट्टो ग्रास ना आनी तांकां तुमचे मदलो कोण एकलो अशें म्हणटा म्हूण समजात संवस्थायेन वचात गोरमेक कितेंय आंगाक घालात आनी पोट भर जेयात पूण ह्या तांच्या कुडीच्या गरजांक तो पावना जाल्यार कित्याक उपकारत भावार्था विशीं अशें घडटा कोरण्यो नात जाल्यार भावार्थ मेलोलो घोडयेक कोणूय मुडत एकल्याक भावार्थ आसा दुसऱ्याक कोरण्यो आसात तूं कोरण्यांनी विणे तुजो भावार्थ म्हाका दाखय आनी हांव कोरण्या वरवीं म्हजो भावार्थ तुका दाखयतलो देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी जी पर्जा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी अनेकदां म्हणुया जी पर्जा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी सर्वेस्पोर आपलो देव म्हूण वळखता ती पर्जा बागी असले पर्जेक आपले दायज करून ताणें विचून काडल्या स्वर्गार तांव सर्वेस्पोर नदर घालता सगल्या मनशाकूळ ताच्या मोरयेंत आसा जबाब जी पर्जा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी प्रितुमेर जियेतात तितल्यांचेरूय आपल्या ठिकाणांत तावन तो दिश्ट घालता तांची सगल्यांची काळजां आकारता आनी सगल्यो तांच्यो कोरण्यो बरो वळखता तोच जबाब जी पर्जा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवंच आसा ताचे भायर आमकां आदार ना राखण ना ताचेच सवें काळजाक संतोश भोगता ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता जबाब जी पर्जा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी उद्गार गरिबांक बरी खबर दिवंक कैद्यांक सुटका परगटूंक ताणें म्हाका धाडला
सोर्वेस्पो तुमचे सवे आसू, जुआवा परमोरे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा गालिलियाच्या काना गांवांत एक लग्न आसले आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, उस्तुरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताचे आवयन साकराक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती परमोणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकांत 4 ते 6 कोडशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात. आनी तांणी ती ओतोसर भरली. ताणें तांकां म्हणलें, तांतलें इल्लेशें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नोकळो आसलो, पूण उदक काडलोलें तें साकर मात जाणो आसलें. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतूच हलको तो वांडटात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यान दवरलाय. ही आपल्या कुणां मदली पयली कुणां जेजून गालिलियाच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. त्या उपरांत आपले आवयक, भावा भयणीक आनी शिसांक सांगाताक घेवन तो काफारनांव गेलो, पूण ती चडशे दीस थंय रावली नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचो विशय घेतला तो जावन आसा दुसऱ्यांच्या गरजांक पावून मारये भाशेन जेजूचो पाटलाव करुया. गरजांक पावपाची आमकां एक व्हडलो नमुनो आमचे इंडियेंतूच आमकां मेळटा. आमी जाणां ती मरून गेली आनी आज भाग्योंत म्हूण आमी तिका पाचारता, मदर ट्रिजा. आपल्या जिवितान तिणें संस्था घडली, मिशनरीज ऑफ चॅरिटी. आनी संस्था घडटा आसतना तिचो हेतू आसलो आपूण गरजेवंतांक आदार दिवंक हे संस्थेन जाता तितलो वावर करता. 5 रुपया तिचे लागीं आसले. आपल्याक कोण आदार दितलो तें ती नकळो आसली, पूण आपल्याक एक व्हड विस्वास सोम्या जेजूचेर आसा ह्या भावार्थान आपल्यो कोरण्यो ती करूंक मुखार सरली. आनी हाका लागून भावा भयणीनो, ह्या भावार्थाचे कोरणेक तिचे पडून देवान उपोट देणी, उपोट बेसावां, उपोट दुसऱ्यांचो आदार ह्या संस्थे सवेन धाडून दिलो. आज ही संस्था जायते 180 देशांनी आसा आनी बरो वावर ती आजून करीत आसात. जायते घराणे ह्या मदर ट्रिजाचेर जेन्ना तिणी संस्था घडली तेन्ना जायतीं बोगलांटां तिचेर, जायते तिका नाका आसलेले अपराध ती अशी करता, ती नाका आसलेली वस्तू करता, ती दुसऱ्यांक धर्म बदलपाचो प्रयत्न करता, ती मनशांक आयतें जेवण दिता, तांकां ती फिशींग रॉड दिवचे बदलेक ती तांकां नुस्तें डायरेक्ट दिता. असले जायते घराणे मदर ट्रिजान आपल्या जिवितान अणभवले, पूण आपलो भावार्थ केन्नाच तिणें जेजूचेर आलूंक दिवंक ना. कित्याक गरजेवंतांक पावूंक आपल्याच दोनयान आपल्या जिवितान सांगलें म्हूण ती बेस बरें जाणा आसली. इतलेंच न्हय, आपल्या दोनयान आपल्या जिवितान आपलें जिवीत तो संवसारी जिवीत जियेता आसतना ताणें भावार्था बरोबर आपल्यो कोरण्योय ह्यो गरजेवंत सवें केल्यो.
देखीक कोड्ड्यांक, मोन्यांक, कुड्ड्यांक, पांगड्यांक, लोकांक भायर आयलोल्या गरीबांक ताणें किरीत भाशेन आपणायले, परतून तांकां जीव दिलो, अदीक जिवाड केले आनी तांच्या जिवितांत कुशालकाय हाडली. आयचें पयलें वाचप भाग्योंत जाकोबाचे चिटींतलें आमी घेतलां आनी तुवें म्हणटा म्हाका बावार्थ आसा पूण म्हजो बावार्थ म्हाका बऱ्यो कोरण्यो करूंक तो आदार दिना जाल्यार तो कसलोच उपयोगाचो न्हय. आनी भाग्योंत जाकोब म्हणटा म्हाका तर बावार्थ आसा पूण म्हज्यो कोरण्यो म्हाका नात जाल्यार म्हाका प्रमाणीक मनीस जावंक आदार मेळना. हाका लागून जो मनीस आपल्या भावार्थान बऱ्यो कोरण्यो करता तो आपल्या जिवितांत बाबा भयणो अदीक देव ताका प्रमाणीक जावंक आदार दिता. आपल्या जिवितांत तो प्रमाणीकपणान ह्या कोरण्यांतल्यान जिवंक तो फुडें सरता. देखीक आयचें शुभ वर्तमान आमकां काय बरें आदार दिता. मारिया आनी जेजू आनी ताचे शीस एका काना गांवाच्या लग्नांत भितर सरले आनी आमी जाणा लग्ना वसल्यान जायतो लोक आसता. थंय सोरो सोंपलो. मारयेक कोणेच येवन म्हणूंक ना आमकां पाव अस्तरे आमची मजत कर आमचो सोरो सोंपलो. कोणेच तिचे सवे येवन प्रार्थना करूंक ना. कोणेच तिका खबर दिवंक ना. कोणेच तिचे सवे भीक मागूंक ना. तरी पूण मारिया तांचे आनी तांकां आमंत्रण आसलें त्या घरांत कसली सोयरी गो तांकां नासली. वळखताली ताची सोयरी ती लागून आसली. त्या वेळार मारियान तांची गरज ओळखुली. कुसुपुसू तांचे मोदें जाता. सोरो सोंपलो. सगळी उचामोडाय. मारियेने देखलें. तांचे गुरजेक पावचें तिका दिसलें आनी आपूण मुखार सरली. आपले हे उदारपण आपल्या पुता सवें वचून तिणें मागलें. ती जाणा आसली तांचे गोरजेक पावंक जाय पूण हें आपल्या लागीं घडचें ना. कित्याक उदकाचो सोरो करप तिचे सवें बाबा भयणीनो तितलो खोल तिचे सवें भावार्थ आसलो. पूण कोरणी ती करूंक देवाची पदवीची गरज आसली. वेता आनी आपल्या पुता लागीं म्हणटा तांचो सोरो सोंपलो. बाबा भयणीनो पूत तिका पळयता आनी म्हणटा अस्तरे तुका आनी म्हाका कित्याक पडला. आमकां तर हें कारोबार दिवंक ना. जाणा आसलो आपल्या आवयक हुस्को आसा. जाणा आसलो आपली आवय गरजेवंतांक पावोवंक आपले हात सदांच उक्ते दवरता. आपलें काळीज मन सदांच तांच्या आदाराक पावोवंक तयार आसता. तिचो हो ताळो जेजून आयकलो. तिचे हे उल्लेख तिणें केल्ले आपल्या पुता सवे जेजून मानून घेतले आनी गेलो आनी सांगलें दोणां बुरात एक एक दोणांत 6 ते 7 कोडशे उदक वेताले. आनी ताणें म्हणलें पयलो तुमी काडात आनी कारबाऱ्याक वचून चाकूंक दियात. आनी कारबारी अजाप जालो. नासलोलो सोरो खंयचो आयलो इतलो बरो. आनी बाबा भयणीनो ही व्हड मिलाग्र एके अस्तुरीच्या ह्या आपल्या भावार्थाक आनी आपल्या ह्या कोरण्याच्या वरवीं देवान तिका हो बरवोसो फावो केलो. आज तुका आनी म्हाका एक विचार. आमी बाबा भयणीनो भावार्थाची मनशां म्हणटात. आमी सदांच म्हणटात आमी काय बरें तें गायन गायतात. आमचो भावार्थ न्हय आयज कालचो सान फ्रांसीस शावेराचो. धरुया आमचे फिरगोजेन बार्तोलोम्यो आयलात ते मेरेन पर्यंत आमचो भावार्थ. तुज्यान आनी म्हज्यान उडीके आमचे भायल्यान भोंवतणी म्हणोंक जाता दोंगरा आतां आमकां झाडां आसात थंय फळां दी. इल्लोसो सांसवा इतलो भावार्थ तुमकां तर आसत जाल्यार जेजू तुका आनी म्हाका म्हणटा तुमी ह्या दोंगराक म्हणटले हांगासरले उठात आलोवन थंय वचात. मनीस कातरूंक तयार आसा. बिल्डिंगां बांदूंक तयार आसा. नाका थंयसर पाड करूंक मनीस तयार आसा. पूण भावार्थान बऱ्यो कोरण्यो करूंक कोणूच फुडें सरचो ना.
आज बागून जाकोब आपले चिटीन आमकां बरोवन म्हणटा, जरी तर म्हाका भावार्थ आसत पूण म्हज्यो कोरन्यो भावा भयणीनो बऱ्यो न्हय आसत जाल्यार म्हजो भावार्थ मेलोलो. म्हाका भावार्थ आसा आनी ह्या भावार्था उद्देशी हांव बऱ्यो कोरन्यो करता जाल्यार म्हाका देवा मुखार मजुरी फावो. देव म्हाका अदीक प्रमाणीकपणान जिवंक आदार दिता. आज आमचो जबाब कितें काय? मारयेचें देवोत्सव आमी करूंक आमी मुखार सरता. ह्या दिसांनी आमी नोवेना करतलीं. आमकां दर एकल्याक विचार आसा. आमच्या कुटुंबान, आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या ह्या समुदायांत बाबा भयणीनो जायतो लोक गरजेवंत आसा. लोजेक लागून तुजे आनी म्हजे सवे ती कितें आदार मागूंक लोसतात. तांचो केन्नाय तरी हांव हुस्को करता काय? केन्नाय तरी म्हज्या बोल्सांतले 2-4 पयशे काडून म्हाका उणें करून तांकां व्हरून दिता काय? आमचें आतां फेस्त जातलें सायबिणीचें. म्हज्या घरांत हांवें जेवण रांदलां, ताच्याय घरांत जेवण रांदूंक जाय. वो हुस्को धरून ताका फूल ना पाकडी हांव दिता काय? तुका आनी म्हाका विचार. गरजेवंतांक पावूंक म्हाका एक सोयीक, म्हजी एक बरी कोरणी करूंक हें जावन आसा एक बरें उदाहरण. दुसरी वस्त आमकां बाबा भयणीनो आज आसा ती जावन आसा गरज भागयल्या उपरांत आमी बाबा भयणीनो सगळे आमच्या जिवितांत मोहिमा सोदता. तूं जाणाय फादर, तुवें ती बायल एकलीच आसलेली, हांवें तिका व्हरून पयशे दिले. तूं जाणाय फादर, तो कुटूंब कोणचोय नासलेलो, हांवें तांकां दोतोरागेर व्हेली. तूं जाणाय फादर, हांवें अमको वावर केलो, ह्या गरिबांक हांव पावलो. आमकां सगल्यांक मोहिमा जाय. आमी परगोटूंक सोदता, आमी गांठ मारूंक सोदता. वी वॉन्ट टू प्रोक्लेम ऑन द रूफ टॉप्स. बाबा भयणीनो दुसऱ्यांचे गरजेक पावता तेन्ना उजव्या हातान कितें केलां तें दाव्या हाताक कोडचें न्हय अशें आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. आमच्यो कोरन्यो गुपीत जावच्यो आनी भोव करून गरजेवंतांक आदार दितात त्यो कोरन्यो गुपीत उरच्यो म्हूण तोच देव आमकां सांगता. कितली आमची मदली ही गुप्ती वस्तू करून दुसऱ्यांक आदार दितात तो आज आमकां विचार करी. तिसरी वस्त बाबा भयणीनो, आमी सगल्यांनी सहभागेलीपणान आनी एकचारान आमचे मिसांव जिवंक आमकां गरज. म्हणटूच आमकां आदार मेळटा देवाचो. आमकां देव उपोट देण्यांनी भरता. आमकां देव जायते फावटी आमकां फावो तितले ताच्याहून अदीक दिता. खरेंच आमी दुसऱ्यांक कितेंय उणें करून आमकां दुसऱ्यांक दिता जाल्यार विचार करुया. ओ म्हजे कडेन सुबेज आसा, आतां कोण हावचो ना, पिड्यार जातलो, ताका लागून हांव दुसऱ्यांक दिता. हांवें समज जेवण रांदलें, हांवें पयलेंच दुसऱ्यांक दिलां काय? ओ ना, आतां पुलाव उरला तो आतां दुसऱ्यांक दिवया. उरला तें मांस दुसऱ्यांक दिवया. उरला तो स्टू आतां दुसऱ्यांक पावोवया. हें आमचें धोरण जाल्यार विचार करुया. गरजेवंतांक हांव पावता जाल्यार म्हजो कसलो बाबा भयण आदाव थंय आसा? म्हाका मान मेवचो आदाव आसा? म्हजें स्वार्थीपण हांव चिंता? म्हज्याच वाद्याचो हांव जाता? ओ दुसऱ्याचे गरजेक उदारपणान हांव वेता? म्हजी चिंतीना, म्हाका चिमटो काडटा, म्हाका दुखयता, म्हाका उणें करता आनी दुसऱ्याक हांसत्या तोंडान हांव दिता. भाव भयणीनो, आज आमी गरजेवंतांक पावूंक आनी जेजूचो पाटलाव करूंक मारिया आपल्या जिवितांत देख दिता. कशी देख दिता? काना गांवांत कोणाची सोयरी न्हय आसली ती. उदारपणान तिणें आपलें थंयसर योगदान दिलें. उदारपणान तांच्या आदाराक ती पावली. एलिझाबेथ आपली मावशी भयण गोरबेस आसली. दावी आपलें चिंतूंक ना, आपूण गोरबेस आसा म्हूण चिंतूंक ना, आपूण देवाची माय हें चिंतूंक ना. तिच्या आदाराक ती पावली. शीस बाबा भयणीनो, तिचे सवे आयले जेजू घेवन. तांचो परामोस तिणें केलो. जेन्ना पवित्र आत्मो येवचो आसलो, जेजून भासायलेले शिसां बरोबर मागण्याच्या थंय प्रार्थन घरांत ती आसली. आज तुका आनी म्हाका विचार, देवाच्यो कोरन्यो आमी करता तेन्ना गरजेवंतांच्या आदाराक आमी पावता वा आमी रुपडें घालता? आय एम जेनरस, I am good, I reach out to others,
आय हेल्प अदर्स भितरल्यान तांचे नोसाय, भितरल्यान तांचे वायट, भितरल्यान तांचें पाड पळोवं अशें हांव चिंता गाय. शेवटाक भावा भयणीनो, कोरन्या आनी भावार्थाक सोर आसा म्हूण आज आमकां भाग्योन जाकोब आपले चिठीन सांगता. तो कोरन्या विरेत आमचो भावार्थ मेलोलो म्हूण तो आमकां उगडास करता. तशें जाल्यार भावा भयणीनो, दर दिसाक आमच्यो कोरन्यो आमचो भावार्थ अदीक वाडोवंक मारी भाशेन आमकां आदार जावं दी. दर दिसाक दुसऱ्यांच्या गरजाक पावूंक उदार मन आमी दाखोड करुया. दर दिसाक आमकां सोयीक मेळटा तेन्ना कोणाकूय आमी फूल ना पाकळी दिवंक फुडें सरुया. तेन्नाच की देवाच्या ह्या वावरान अदीक प्रमाणीकपणान जिवंक आमकां आदार मेळटलो. हीच कृपा आमकां सगल्यांक आयचे दिसा मागून घेवया. आनी वेळार आमचो भावार्थ आमी जेन्ना बाबा भयण उच्चारता तेन्ना दर दिसाक भावार्थाची मनशां आमकां करतना आमच्यो कोरन्यो अदीक दयाळ मोवाळ जावं आमची थोडी मागणी त्याच बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले मुनियारपण चलयतना परजेची ओत्मीक गरज वळखून तिचे गरजेक उदारपणान पावून तिका ओत्मीक वाटेन गिरेस्त करूंक आनी अशें आपल्या ओत्मीक अणभवांतल्यान जेजूक गवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी परजेची सेवा करतना गरजेवंता सवय खेरीत हुस्को दाखोवन आनी गरीब दुबळ्यांच्या फायद्याक पडटात तसले निर्णय घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची आमी सगळ्यांनी आमचे भोंवतणी आसलेल्या गरजेवंताची गरज वळखून तांच्या आदाराक पावूंक आनी आमच्या हुस्क्यान भरलोल्या काळजा उदेशी जेजूक परगटूंक आमकां बापाचें बळ मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची आमच्या दोन प्रांतांत वेगवेगळ्यो संस्था गरजेवंता सवय मोलादीक वावर करतात. तांचेर समेस्तांचेर देवान आपलो उपोट आशिर्वाद घालूंक आनी तांच्या वावरा उदेशी देवाक महिमा मेळोव म्हूण मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची देवान आमकां सृश्टी दिल्या. निसर्गाचे दोनी आमी न्हय पूण सांबाळणार आमी. हे उगडास दवरूंक पवित्र आनी त्रेक देवा लागीं मागुया. दोयार बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची आयज
हे मिसाची भेटेची तयारी करतल्या आसोय होली क्रॉस एलेग्जना आनी ग्रीन व्हॅली वॉर्डाचे भावा भयणां पासत मागुया इल्लोसो वेळ दिवन दुसऱ्यांक आदाराची जावंक तांचे दूख ल्हव करूंक आनी एकामेकाच्या सहकारान जिवंक आमच्या जिविताची चाल करूंक वारूंक मारयेचे विणवण्यान बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची भोव सर्गीचे बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यात ती आमकां फावो जावं आनी मारयेच्या आदारा वरवीं आमी गोरजेवंतांक अदीक उदार मनाची जावंक आमकां निर्मी आमची मागणी तूं स्विकार कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. भेटून हे वेळार गीत गावया गिताचो C18. Nosso amor pita Amina naso mormuya Atiku todo ya kota Asayam chito ya koya Vita caros pituika Cici pedoia Staro godo quantità Aiutami ai chisamia Service molto iarza te Utan mariuk lagi soria Staro colpi te Ancia aperta l'oscuria सगळीं उबी रावया. मोशा बाबा भयणीनो हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. सर्गीच्या बापा तुजे पुताचे आवयक आयचे दिसा किरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विणवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची कारसा उबारूया सोर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापून म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यो तांकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोनवाडाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितुमीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सोर काळी मनशाताय कितली ओप्रिमी तुजी दोयेडाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दोलबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गार तांचे वाखाणीक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
Sorvesporace navigheta, sorvesporace navigheta, taka, soi soi, taka, soi soi, usorgituka, soi soi, usorgituka, soi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोर गोटुया. सोम्याचे सुआमी ओंडो खाता आनी एका शीतलें पियेता. तितलेच पावटी तूं वैभवानी सो आमी तुजें मरण पळोवया. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक केप्री तुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक, कार्दियाल फेराव आमच्या गवणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें पूर जोडीत मुखामोड पुडेवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती बागयोन सुसे बागयोन धरता आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवीं त्याचे सुसांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सर्वोंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सुरुंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून गोरजिवंतांक उदीक आमी पावूंक जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन सुगली बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसार. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशे नोत्रेक तांव तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोमतांगळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजूच चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची कागद कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची कागद कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी वस्तो जेसू आपल्या जिवितांत गोरजिवंतांक कुड्ड्यांक पांगड्यांक लोल्यांक आनी दुसऱ्यांक भायर आयलोल्यांक पावलो. ताचीच भाशेन आमकां गोरजिवंतांक पावोवंक तो उलो मारता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुजें कांय आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Elias Tomi Saki Amarokaru Rechi Koshishena Baturi Watsuryazo Sagati Tachechemo Tachebo Sobi Jesu Sobi Jesu Sobi Jesu Watsuryazo Sagati Tachechemo Tachebo Sobi Jesu Sobi Jesu Sobi Jesu Charistisa Sorosto Uidorama Makulo Uke Chokego Usko Wateria Sapolo Watsuryazo Sagati Tachechebo Tachebo Sobi Jesu Sobi Jesu Sobi
वाचुयाचो सांगाती ताचे जेवण ताचे पोट सोमी जेसू सोमी जेसू सोमी जेसू 만나도 소홀로 속에서 울어대우로 우치소서 아스로로 대와 바다로로 왓수야 소사가디 다치제모 다치모 소미 제수 소미 제수 소미 제수 와수야 소사가디 다체제보 다체보 소미 제수 소미 제수 소미 제수 वेदांचे जेजू तुमच्या काळजान आयला किरीत भाशेन ताका आमी दिनवासूया. उभी राहूया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा बागेवन तांकवार मारेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच सांकवार मायेच्यान सगल्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आज किरीत भाशेन फादर आग्नेल समुदाय आसूय सेंट मॅरी मॅगडलेन ग्रीन व्हॅली सेंट बार्थोलोमियो होली क्रॉस सेंट सेंट इग्नेशियस ऑफ लॉयला हे लिगांसा ही आसूय सगलीं आमची सॅक्टरांत रावतलीं भावा भयणांक आमी किरीत भाशेन दिनवासता. बरे तरेन मिसाची मांडावळ केली आनी सेवाधर्मीक वाटेन ताणें आमकां वांटो घेवंक आदार दिलो. तशेंच आमच्या गायन मंडळाकूय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां मीस जाल्या उपरांत फुलांचें पुरसांव आसतलें. फाल्यांच्या दिसा नाकेली आनी आसोय दोंगरी आमची भावा भयणां मिसाची मांडावळ करूं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उत्सून यात गोजिवंतांच्या आदाराक पावूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Hymn number T20.
Kiratitli Fatia Politu Udekai Anche Pritvici Surya Uritu Rai Posortai Tu Pahuritu Tu Jagunato Dom Shiplaitai Tu Chapayashi Burbusayazo Sogrek Pauitai Suli Papachi Amui Budachi Udinatyachi Akwai Mayamchi Patyamuchachi Somyachi Suchi Toyache Rati Buddhist Laskari Amchi Sai Bintu Tulop Sangati Mogalatari Amchiranitu Dewa Magiple Vichitrongache Sundut Somortu Soikara Chatle Vidvidya Lole Utton Denetu Kashenatre Orfa Vuntove Soner Puzuri Ciclatoriatle Nisoluzole Komor Busubi Kiratitli Fatia Politu Udekai Anche Pritvici Surya Uritu Rai Posortai Tu Pahuritu Tu Jagunato Dom Shiplaitai Tu Chapayashi Burbusayazo Sogrek Pauitai Suli Papachi Amui Budachi Udinatyachi Akwai Mayamchi Patyamuchachi Somyachi Suchi Toyache Rati Buddhist Laskari Amchi Sai Bintu Tulop Sangati Mogalatari Amchiranitu Dewa Magiple Vichitrongache Sundut Somortu Soikara Chatle Vidvidya Lole Utton Denetu Sokashenate Porra Montove Con el polmoni
आतां कोणाकूय तर कॅन्टिनान वचूंक जाय, फाटल्यान कॅन्टीन आसा, त्या कॅन्टिनाचो तुमी उपयोग करचो म्हूण मागता. Kakutin bolele Angin sorga sosarace Sona sancia Omokan lastele Saluda Kaimai mokaci Amaye Yomaye Sai bili, tu
भाव